जून 2023 ही अधिसुचोवणी हरकती खातीर उजवाडा घाडिल्ली. तातूंत पळयात, हावजिंग सोसायटीक ट्रान्स्फर ऑफ शेअराच्या नांवान 4% आणि सरकाराक आनी 4% अशे 8% फी लायला. रियल इस्टेट कन्सल्टंट राज मेहतान हो विशय उक्ताडार हाडलो. हाय, माझं नाव राज मेहता. आय एम द ओनर ऑफ श्री गणेश लँड्स. आय एम अ रियल इस्टेट कन्सल्टंट. आता तुम्ही रिसंटली तुमकां एक खबर आयली आशिल्ले की देर इज एन इन्क्रिमेंट ऑफ टॅक्सेस वेन यू बाय अ प्रॉपर्टी इन अ रजिस्टर्ड कॉपरेटिव्ह हावजिंग सोसायटी. आता कितें जालें आसा, लायक इनिशियली जेन्ना तुमी प्रॉपर्टी घेता ओके इन अ कॉपरेटिव्ह हावजिंग सोसायटी, देर वॉज फ्यू चार्जेस जे was given to the society, register of societies, not register of society, cooperative housing societies. Ata in that, government has made a changes that against 1% you have to pay an 8% to the department and the society. आता कितें जालें आसा, suppose हांव एक property घेता, say worth about 50 lakhs in any of the cooperative housing societies. म्हाका कितें आशिल्लें पयलीं, I have to pay the stamp duty registrations, and apart from that I have to pay a 1% transfer fee to the society, which was a transfer of shares. आता अगेन्स्ट 1% म्हाका गव्हर्मेंटान सांगता की यू हॅव टू पे 8%, आउट ऑफ वीच 4% हॅज टू गो टू द सोसायटीज, रजिस्टर ऑफ सोसायटीज, अँड 4% गोज टू द कॉपरेटिव्ह हावजिंग सोसायटी फॉर ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स, वीच ॲक्च्युली म्हाका दिसता इट्स अ व्हेरी बीग बर्डन ऑन दी कंज्युमर. बिकॉज तुम्ही जेन्ना प्रॉपर्टी घेता, यू हॅव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम अ प्रॉपर्टी. तुम्ही सगळी जोडता आणि मागीर तुम्ही सांगता की ओके म्हाका इतले बजेटान तुमकां फ्लॅट जाय आशिल्ले ऑर अ प्रॉपर्टी जाय आशिल्ले. आता माझे बजेट जर हांव 50 लाख दवरता, तर 50 लाखाच्या वयर आता म्हाका हॅव टू स्पेंड मच मोर ऑन द टॅक्सेस. तर हे टॅक्सेस इट्स लायक अ बिग बर्डन टू द सोसायटी. तर आता कंज्युमर कितें करपाचें, ताका लागून म्हाजे एक पॉयंट आसा हे. ओके, केन्ना आयलो नोटिफिकेशन हें? म्हाका दिसता जून 2023 हे नोटिफिकेशन आयलो ऑफिशियल गॅजेटान. आणि एज फार एज म्हाका जितली खबर मेळ्ळे, इनिशियली दीस नोटिफिकेशन वॉज हिडन फ्रॉम एवरीवेर, फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल डीड न्यू अबाउट इट जेन्ना हे पावले नोटिफिकेशन्स. लायक म्हाका जेन्ना कळयलें, वन ऑफ माय कंज्युमर हू वॉज वीथ हूम आय वॉज सपोज टू डील वीथ, त्यांनी म्हाका सांगलें की अशें अशें कितें सोसायटीचें नोटिफिकेशन आयलां. आता दॅट नोटिफिकेशन वॉज नॉट इवन नोन टू एनी वन. इवन तुम्ही जर आतांय कोणाक विचारता वॉट इज अ नोटिफिकेशन, नो वन वॉज स्टील अवेअर अबाउट इट until as we started making a noise of it. तर आता कितें जालें आसा की when June 2023 as per the this thing, जेन्ना तुमी ऑफिशियल गॅजेटान ते प्रिंट जाता, there is a 15 days wherein we had to raise an objections. आता ते ऑब्जेक्शन्स रेज करपाक द कंज्युमर ऑर द जनरल पब्लीक शूड नो अबाउट इट की देर इज सम नोटिफिकेशन कमिंग आउट ऑफ इट. आता जेन्ना म्हाका कळयलें ते अबाउट द नोटिफिकेशन की कितें कितें सोसायटीचे रूल चेंज जाले आसा, सो बट ते वाचपाक the official gazette was not even circulated to anyone, and it was been told that the circulation is over. आता ते कॉपी कोणाकूय मेळपाक पॉसिबल नाशिल्लो. सो आय प्रोबब्ली नो दॅट समवेअर इन द मंथ ऑफ जुलाय नाजाल्यार एंड ऑफ जुलाय ते नोटिफिकेशन एवरी वन गॉट सर्क्युलेट थ्रू वॉट्सअप. अजून पर्यंत कोणाकडेही ते हे आसा नोटिफिकेशन आसा ऑफिशियल गॅजेटाची, ती कोणाकडेय कॉपी ना, फिजिकल कॉपी. सगळ्यांकडे जे आसा आता इट्स ओनली ऑन वॉट्सअप थ्रू ए PDF फाईल. ना, पण तुम्ही म्हणता फिजिकल ना, तरी ते प्रिंटिंग प्रेसांतून तुम्ही म्हणता सोंपल्या जाल्यार त्यो कॉपीज गेल्यो खंय? तेच कोणाकूय खबर ना. वेदर इट इज नो लायक डेलिबरेटली नॉट सर्क्युलेटेड टू एनी वन टू जनरल पब्लीक ऑर इट इज बीन स्टॉप्ड वॉट, ते कोणाकूय आयडिया ना तशें. पूण हे ऑलरेडी आता हे जे 8% आहा ते चालू काय कशें? आता रिसंटली थ्रू वन ऑफ माय नोन लॉयर म्हाका न्यूज जाली, लायक इट वॉज लायक डे बिफोर यस्टरडे. म्हाका कळयलें की लायक as per the ministry, okay, law ministry, some advocates have been told की आम्ही ते फक्त ऑब्जेक्शन खातीर रेज केला सर्क्युलेशन. आता now it has been printed in the month of June 2023 and today we are in the month of September. As per the general rule, it is only 15 days which is an objection time. If no objections have been raised during that time, ते एक law जाता. So some lawyers are saying that, and some of the even the law secretary is saying that it's just in the objection stage. However, आता दुसरे जे advocates आसा, they are saying since there was no objection raised that time, now it's a law. So there has been no clarity on it की तुमचे आता हे law pass झाला की law it's just on the objection stage कितें आसा that no one is aware about it. However, there are few societies whom this notification has have reached, they have taken it over, they have already started taking 4%.
अँड वी कॅनॉट आर्ग्यू. आता आम्ही जर त्यांना आर्ग्यू करता विथ द सोसायटी दॅट हे अजून लॉ पास जाऊ ना, हाऊ कॅन यू चार्ज, ते म्हणता की ना ॲज पर द गॅजेट इट इज ऑलरेडी पब्लिश्ड इन द गॅजेट अँड नाव वी आर फोर्स टू चार्ज 4% फॉर द सोसायटी ट्रान्सफर फी. विजय सरदेसायान खंय हाकाच लागपी एक विशय विधानसभेत काडिल्लो. सरकार सद्याक भावोजीक टॅक्सांतल्यान भायर दवरून सर्वसामान्य मनशाक टॅक्सान चिड्डुपाक सोदता म्हूण आरोप. अधिसुचोवणी फाटीं घेवची म्हूण विजयाचो डिमांड. गोंयच्या सरकारान एक गॅझेट नोटिफिकेशन काडलां आनी हे गॅझेट नोटिफिकेशनान जे फ्लॅट म्हळ्यार पोन्ने फ्लॅट जे आहात, हे पोन्ने फ्लॅट जर तूं विकतलो कोणाकूय चड करून रिडिव्हलपमेंट मार्केटाचो विचार करून, जाल्यार ताका 4% सोसायटीक हावजींग सोसायटीक दिवचे पडटले आनी 4% एडिशनल सरकाराक दिवचे पडटले. इन एडिशन टू 4% स्टॅम्प ड्युटी आनी 3% रजिस्ट्रेशन चार्जीस. म्हळ्यार एक जर पोन्नो फ्लॅट एक सर्वसामान्य गोंयकार घेवंक सोदता जाल्यार ताका 15% मार्केट व्हॅल्यूचेर टॅक्स पडटलो. आता हो मार्केट व्हॅल्यूचो इश्यू आमी एसेंब्लीन काडिल्लो. जेन्ना ह्या लोकांनी फ्लॅट घेतिल्ले 30 वर्सां 35 वर्सां पयलीं, तेन्ना फ्लॅटाचो कॉस्ट पर स्क्वेअर मिटर 8,000 रुपया 10,000 रुपया आसतालो मॅक्झिमम. आता तो कॉस्ट जाला 75,000 80,000 खंय खंय 90,000 असो वाडिल्लो आसा. सो आतांचो मार्केट व्हॅल्यू ताजेर कसो तूं एप्लिकेबल करता. म्हणून हांवें एसेंब्लीन डिमांड केल्लें की तांकां एक फ्लॅट फी दवरुची, कित्याक खूब कडेन कन्वेयन्स बिल्डरान ह्या फ्लॅट ओनरांच्या हातान दिवंक ना वो तांकां दिवंक ना. ते एग्रीमेंट फॉर सेलाचेरूच आशिल्ले. म्हणटकर कन्वेयन्स करपाक एक फ्लॅट फी सरकारान करची अशें हांवें एसेंब्लीन डिमांड केलें. ते सोडून सरकारान आनी 8% ड्युटी इन एडिशन टू 7%, म्हळ्यार एक 15% एक्स्ट्रा कॉस्ट हे मनशाक जो मनीस घेता एक पोन्नो फ्लॅट ताजेर हो 15% कॉस्ट वाडयिल्लो आहा. म्हळ्यार हाजेर कितें जाता, हाजो निश्कर्श कितें काडूं येता गोंयकारांनी. एक की सर्वसामान्य मनीस जर एक पोन्नो फ्लॅट घेवंक सोदता जाल्यार तो पोन्नो फ्लॅट घेवपाक तूं ताजे पयलीं एक्झॉर्बिटंट टॅक्सेशन करून ताजो फाटीचो कोणोच मोडटा, म्हळ्यार तूं ताका घेवंक दिना. दुसरें की काम कोणाचें, अफोर्डेबल हावजींग म्हणटा करपाचें काम कोणाचें, तें सरकाराचें काम. सरकाराचो हावजींग बोर्ड म्हूण आहा. ह्या हावजींग बोर्डान ह्या 2 वर्सांनी कितें अशें एक नवे प्रयोग हाडल्या, वो खंयचो असो प्रोजेक्ट हाडला जातूंत अफोर्डेबल हावजींग गोंयकारांक मेळूंक शकता, तें कांय तुमी करूंक ना. आनी लोक जर आपूण एक पोन्नो फ्लॅट घेता आनी FAR एडिशनल घेवन रिडिव्हलप करूंक सोदता जाल्यार तातूंत तूं टॅक्सेशन घालता. हाजो अर्थ कितें जाता की एक सायडीन सरकार आपल्या खातीर जे मंत्री आनी संत्री जे कोण आपले आहात तांचे खातीर तांचे भावोजींक वो तांचे भाच्यांक वो तांचे भाचयांक गिफ्ट दिवपाक फक्त 5,000ची फ्लॅट फी दवरता. सो जे खास आदमी आसा तांचें काम 5,000 जाता. आनी जो सर्वसामान्य नागरीक आहा ताणें जर एक पोन्नो फ्लॅट घेतलो जाल्यार ताजेर 15% ऑन मार्केट व्हॅल्यू पडटा. आतां मार्केट व्हॅल्यू एसेस कोण करतलो? मार्केट व्हॅल्यू एसेस करपाचें काम तांणी सब रजिस्ट्रारच्या हातांत ना. जे सब रजिस्ट्रार ऑलरेडी तांच्या ऑफिसांनी करप्शन जाता हें लोकांचें एक्युजेशन आहा, तातूंत आनी एक एव्हेन्यू ओपन केला की मार्केट व्हॅल्यू एसेस करपाचें काम सब रजिस्ट्राराच्या हातान आहा म्हणून. सो थंय आनी एक तुमी करप्शनाचो एव्हेन्यू करता. सो म्हाका अशें दिसता की गोंयकार सर्वसामान्य गोंयकारांचेर सॉलिड अन्याय सरकार करून फुडें सरला. आनी गणपती बाप्पान ह्या सरकाराक बरी बुद्ध दिवची की हें नोटिफिकेशन फाटल्यान घेवचें आनी एक फ्लॅट फी कन्वेयन्साक लावची. आनी सरकाराक कसलोच अधिकार ना 4% आपूण घेवपाक. तुमी कितें केलें हाजे खातीर आनी कित्या खातीर तुमी 4% घेतात? एक हांव मागता सगळे सर्वसामान्य गोंयकारां खातीर की ही तांणी हें जे गॅझेट नोटिफिकेशन केलां तें विड्रॉ करचें, तांकां एक फ्लॅट फी दवरची आनी हें करून म्हाका दिसता रिडिव्हलपमेंट मार्केटाकूय बी एक जो धक्को सरकार दिवंक सोदता तो धक्को दिवचो न्ही. कित्याक एक इकॉनॉमीक क्रायटेरिया सदांच अशी आसता की टॅक्सेशन जेन्ना वाडटा तेन्ना डिमांड देंवता. सो हें सरकारान करचें न्ही. सरकारान सर्वसामान्य गोंयकारांक न्याय दिवचो. आनी गणपती बाप्पा कडेन मागता हांव की ह्या गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या सर्वसामान्य नागरिकाक
न्याय दिवपा खातीर बरी बुद्धी दिवची. देव बरें करूं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.